नमस्कार, पळया प्राइम खबरो. गोंयभरची रेशन कार्ड तपासपाचो मुख्यमंत्र्याचो आदेश. जीएलाचेर जबाबदारी. नागरी पुरवण मंत्री मांद्रेकार रावता रिपोर्टाक. मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले बसकेक मंत्री मांद्रेकारूच ना. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री 2 जूनाक येता गोंयांत. गोंय काडटले बफर झोनाचो मुद्दो. मुख्यमंत्री 3 जूनाक चल्लो गोंयच्यो मागण्यो घेवन दिल्ली. विधानसभेचे अर्थसंकल्पाचेर अधिवेशन जुलयांत. 120 कोटीचे पर्यटन प्रकल्प टास्क फोर्सान केले मंजूर. जुलया सावन गोंयांत टुरिस्टांक सी प्लेनाची सफर. रेशमागुश पणजी रोपवे. बागा व्हिविंग टॉवर. पणजेचे सोबितीकरण. पालिकेचो मुख्याधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षांमदी ना समन्वय. पयलींचे फंड वापरले ना, तांकां नवीन फंड ना. नगर विकास मंत्र्यान पालिकाच्या बसकेत घेतली खर भूमिका. आणि रिव्हर प्रिन्सेसीचो अजूनही 40% भाग उदका पोंदा. सरकारान बोटीचो करचो अंडर वॉटर सर्वे. कावल पुराय काडल्यारूच आर्यंताक पैसे. आमदार मायकलाची सुचोवणी. खबर विस्तारान. गोंयभरची रेशन कार्ड तपासपाचो आदेश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला. हो प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट. बार्देशांत 5000 वयर रेशन कार्ड बोगस आसा म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट हाडिल्लो. ताचे उपरांत आतां गोंयभरची रेशन कार्ड तपासपाची जबाबदारी सरकारान जीएलाचेर दिल्या. जीएल ताचेर सप्तकभरांत प्रेझेंटेशन दितलें. अजापाची गजाल म्हणल्यार नागरी पुरवण मंत्री मात 12 जून मेरेन आपल्याक बार्देशाचो रिपोर्ट येतलो म्हूण रावला. मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारा घेतिल्ले बसकेक तो आयलोच ना. गोंयान व्हडा प्रमाणात बोगस रेशन कार्डां आसात ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या. एका बार्देसांतूच सुमार 5000 कार्डां बोगस आसात. बोगस रेशन कार्डाची गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत गोंयभर रेशन कार्डाची तपासणी करपाचे सरकारान थारायला. सगळ्या रेशन कार्डांची तपासणी करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान नागरी पुरवण खात्याक दिला. रेशन कार्डां तपासपाची कार्यावळ 7 जून मेरेन जीएल थारायतले. पयलीं बोगस रेशन कार्ड म्हणून एस्टॅब्लीश जावंक जाय. ते एस्टॅब्लीश जाल्या शिवाय कशें कारवाय जातली. आयज मिटींग घेतलेली. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यान ते सगळो नवीन जो पळय कार्ड दिवपाचो तो एक्सरसायज जावंक जाय. हांवें ताजे इलेक्ट्रॉनीक जो IT पार्ट आहा पळय ताजी मिटींग घेतल्या. बाकी सगळे डिपार्टमेंट थरयतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपयल्ल्या अधिकाऱ्यांच्या बसकेक नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकार पावलेच ना. नागरी पुरवण खात्याकडच्यान आपणाक 12 जून मेरेन अहवाल मेळटलो अशें मांद्रेकारान सांगलें. ते रिव्हेरिफिकेशन आमी केलां. हांव कालूय बसलो डायरेक्टरा कडेन. रिव्हेरिफिकेशन आमचें चालू आहा आनी आफ्टर रिव्हेरिफिकेशन जे लोक जर ना जायत जाल्यार ते काडून आमी तांकां समजे भायर उडयतले आनी ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन घेवपाची हें गरज ना व्हडलीशी. 12 जून पासून व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट फुडल्या म्हयन्याचे विदीन 15 डेज व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट मागला तो बार्देश तालुका आनी इमिडिएट दुसऱ्या तालुक्याचे चालू करपाचे म्हणून सगळें. ओके. 11 तालुकात घेतले मागीर आफ्टर जून 12. अजून काय आहा ते जोपर्यंत आमचे बार्देश तालुका सक्सेस जायना. ओके ओके. बार्देश सक्सेस म्हटल्या नंतर एक व्हडलो भाग आमी घेतलेलो. ओके. बार्देशानूच आतां खुबश्यो अडचणी तयार जाल्या. जस्ट हांव आतां केला तश्यो. पूण बार्देश आमचो एकदां सक्सेसफूल जाले काय ना बाकीचे करपाक आमकां कांय व्हडलें ना. कारणां कितेंय आसूं बार्देसांतलो आंकडो पळयल्यार गोंयान उण्यांत उणी 1 लाख रेशन कार्डां बोगस आसपाची शक्यताय आसा. ही बोगस रेशन कार्डां सोदून काडपाचें काम जीएलाक करचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर 2 जूनाक गोंयांत येतात. गोंय अभयारण्याच्या बफर झोनाचो मुद्दो काडपाचें आसा. उपरांत 3 जूनाक मुख्यमंत्री पर्रीकार गोंयच्यो मागण्यो घेवन दिल्ली वतलो. सध्या मोदी सरकाराचे पयले केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी चल्ल्या. गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पावेलें अधिवेशन जुलयांत जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें. गोंयचे बीजेपीन केंद्रांतलो मंत्री श्रीपाद नायकाक जंगी येवकार दिलो. 3 तारखेक कारण 2 तारखेक जावडेकर हांगा आसा.
2 तारखेक 9 तारखेक 2 कितें प्रोग्राम आहे, एक प्रेस कॉन्फरन्स मॅक्सिमम लोकां कडेन वचून लिस्ट दिवप, तातूंत भितर एक एनवायरमेंट आसा दोनूय बाउंड्री कितें म्हणटात ते इको सेन्सिटीव बफर झोन कस्तुरी रंगन मायनिंगच्या संदर्भातले सम फायनान्शियल मॅटर सम विथ होम डिपार्टमेंट जो कोण मंत्री उपला आसतलो तो 3 तारखेक आसतलो ते कारण शेअरिंग इन 4 आनी 5 न्हू येस 18 आमच्यो वेकन्सी आहा हे टोटल पोस्ट प्लस देर हेज टू बी सम लीव वेकन्सीज एंड अदर हे गोंयचे कॅडर करपाक वर्सभर पिरियड सादारणपणे लागता मे बी मोर नॉट लेस देन 1 वीक यू हॅव टू एस्टॅब्लिश लॉट ऑफ थिंग्स 15 दीस डिमांड डिस्कशन करपाक लागता 3 दीस बजेट डिस्कशन करपाक लागता सो वर्किंग डेज वील बी 15 प्लस 3 18 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इफ यू स्टार्टेड ऑन 22nd or 23rd then it gets over 2 days prior to चतुर्थी अशें म्हजें हांवें जे जनरली पळयल्लें हाजे वयल्यान दिसता अदर प्रोजेक्ट वीच वी आर थिंकींग नॉट फायनलायज इज हॅविंग अ पॅरलल कॉजवे टू द एक्झिस्टिंग रिबंदर कॉजवे कन्वर्ट द करंट रिबंदर फॉर वॉकिंग आय हॅव टोल्ड देम टू वर्क ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ इट वन्स दे कम ऑन द फिजिबिलिटी वील डिसायड केंद्रात स्वतंत्र राज्यमंत्री जाले उपरांत श्रीपाद नाईक बिरेस्तारा गोंयांत आयलो. बीजेपी कार्यकर्त्यांनी ढोल ताशांच्या गजरान श्रीपाद भाऊक दाबोळे विमानतळार येवकार दिलो. ते उपरांत बीजेपीच्या पणजेच्या मुख्यालयान मुख्यमंत्री आनी हेर फुडाऱ्यांनी भाऊक परबी दिली. गोंयच्या पर्यटन प्रकल्पांचेर शुक्रारा सकाळी श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांची बसका जातली. डिटेल जे विषय आसा ते आमी फाल्यां सकाळी आमची मिटींग जातली. एडिशनल सेक्रेटरी आसात, माननीय मुख्यमंत्री, टुरिजम मिनिस्टर, आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन हे त्या हितून मिटिंगेक सहभागी आसतले. गोंयचे ऑफिसर आसतले टुरिजम खात्याचे आनी सगळे मिळून एक गोंयचो रोड मॅप आमी तयार करतले आनी जें कितें तातूंतल्यान मेळटा तें तुमकां दिसतलें पावयतले. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी तुळशीदास च्यारी. पर्यटन खात्यान आता पर्यटना खातीर सी प्लान तयार केला. पर्यटन खात्याच्या टास्क फोर्सान 120 कोटींची कामां मंजूर केल्यात. फोर्साची खासा बसका बुधवारा जाली. जुलया सावन गोंयांत टुरिस्टांक सी प्लेनाची सफर करूंक मेळटली. ताच्यो ट्रायल्स जुनांत सुरू जातात. तेच बरोबर रेश मागुश ते पणजी रोप वे, बागा विविंग टॉवर, फार्मागुडयेर हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आनी पणजे शाराच्या सोबितीकरणाचें कामूय हातांत घेतलें. पर्यटन खात्याच्या उच्चाधिकार टास्क फोर्साच्या बुधवारा जाल्ल्या बसकेंत मुख्यमंत्री पर्रीकार, पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार, हेर खात्यांचे अधिकारी आनी पर्यटन उद्देग वेवसायांतल्यो संस्था आशिल्ल्यो. जुलय म्हयन्यासावन सुरू जावपा आशिल्ले सी प्लेन प्रकल्पाचो कॉन्ट्राक्ट मेहर कंपनीक दिला. सी प्लेन जे आसा मेहर कंपनीचे हाजे गोंया सरकारान आपले कडल्यान सगळे परमिशन आहा ती दिल्ली आसा. जुनाच्या एंड पासून ट्रायल घेता मांडवी रिवरान आनी मांडवी रिवर ट्रायल घेवन जाल्या नंतर जे 8 सिटराचे आसतले सी प्लेन, मागीर दोनापावल जेटी, मिरामार बीच, कोको बीच इन नेरूल, शापोरा रिवर, दाबोले एअरपोर्ट हे जे पॉयंट आहा हे पॉयंट फायनलायज केल्ले आसा. हे समवेर जुलय पासून आमी सुरवात करता. IHM जी बिल्डींग आपल्या फार्मागुडीचेर येता त्या फार्मागुडी सादारणशे 23 कोटी म्हणून आमी मानता. ताजो बेगींतल्या बेगीन आमचो नेवो टुरिजम मिनिस्टर सेंट्रलाचो जाला श्रीपादजी नाईक हाज्या हातांतल्यान फावंडेशन स्टोन घेवचो आनी ते काम बेगींतल्या बेगीन फुडें व्हरचें अशें म्हणून आयच्या टास्क फोर्स मिटींग जी जाली तातूंत फायनलायज जाली. पणजे जावपा आशिल्लो व्यू टावर आतां बागा जातलो. पणजे ते रेस मागूस रोप वे करतले. सादारणशे 40 कोटीच्या खर्चान हो विविंग टावर बांदप जेणे करून तेतूर रोटेटींग रेस्टॉरंट, विविंग टावर, सोविनर शॉप अशे खुबश्यो गोष्टी आहा ह्यो बागा जातलो. रोप वे ऑलमोस्ट फायनलायज आनी जुलयाच्या फर्स्ट विकान ताजे टेंडर जातले. युथ हॉस्टेला कडल्यान रेज मागूस फोर्टा कडेन एक 1.40 म्हणजे सादारणशे 1.5 किलोमिटरचो अंतर जे आसा दोन्ही सायडीन एक खांबे घालून रोप वे जातलो. ह्या टुरिजम प्रकल्पांनी पणजेचें सोबितीकरण जावन पडटलें.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.